डॉक्टर म्हजो पूत बरो जातलो न्हय? According to this medical report, तुझो पूत 7 दीस उरचो ना. Doctor, how is my son's condition? I can't say anything now. It's a very complicated case. Mama, Papa, I won't be able to see anymore. देव तुका नोतर दितलोय जेसन. My hope is in you, Lord Jesus, and this hope doesn't disappoint us. होय, देवाचेरूच बावर दवरुया. देवाच्यान जायना तसलेंच कांयच ना. God makes impossible things possible. It can be possible if someone is ready to donate his eyes. मामा, डॉक्टर आका पळय. आपयता बाबा. डॉक्टर घोट्टा जाल्यार कसलोय उपाय काड आनी म्हज्या पुताक साल्वार कर. तोलानूच आसतना म्हजो घरकार म्हाका सोडून गेलो. आतां एडवीन एकटोच म्हजो धीर आनी कादार. डॉक्टर म्हजो एकलोच पूत तो. मामा, जेजू साहेबीण मायचो एकलोच पूत आसलो आनी आमच्या पासत तो खुर्सार मेलो आनी सॅक्रिफीस केलो. वय रे म्हज्या पुता, वय. डॉक्टर, तुवें म्हज्या मामीक सांगलां म्हाका फकत 7 दिसांचें जिवीत आसा म्हूण. डॉक्टर, म्हाका मरोंक नाका, म्हाका जिवूंक जाय. म्हज्या लागीं घडटा तितलें हांवें केलां आनीक म्हज्या लागीं कांयच घडना. देवा लागीं सगलें घडटा. देव मेल्ल्यांक जिवीत दिता आनी ना त्यो वस्तू आसाश्यो कोत्ता अशें पवित्र पुस्तक सांगता. जेसनाक जिवीत आसा पूण दोळे नात. म्हाका जिवीत ना पूण दोळे आसात. बाबा, तू कितें सांगूंक सोदता रे म्हज्या पुता? मामी, जेजू आमकां जिवीत दिवंक कुर्सार रावन आपलें रगत वारोवन आख्खे मनशाकुळा पासत सॅक्रिफीस केलो. जाल्यार हे म्हजे दोळे जेसनाक दिवन ताच्या जिवितांत हांव उजवाड जावन संवसारांत म्हज्यान जिवंक जायना. Edwin, you really have a brave heart. You are really great, my boy. I'm proud of you, my son.
Praise the Lord. बलिदान, सॅक्रिफायस, पिराची भेटवणी, समर्पण. अब्रामान आपल्या एकल्याच पुताचे इसाकाचे बलिदान करूंक फाटी फुडें सरलो ना. देवाक तो चड मानवलो. तर हांव आनी तूं देवाक कसलें बलिदान करूंक शकतात? 1 Corinthians chapter 11 verse 23 to 26. For I have received from the Lord what I also handed on to you, that the Lord Jesus, on the night when he was betrayed, took a loaf of bread, and when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body, that is for you. Do this in remembrance of me." In the same way, he took the cup also and said, "This cup is a new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink the cup, you proclaim the Lord's death until he comes." This is the word of the Lord. मिसाचे बलिदान जावन आसा व्हडांतले व्हडले बलिदान, जे सुमया जेजून कुर्साचेर रावन समोर पिले. जेन्ना आमी मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेता तेन्ना जेजूचे मांस आनी रगत आमी शेवता. आनी आमच्या जण एकल्याच्या जिविताचे बलिदान करूंक तोच जेजू आमकां आधार दिता. देखून मिसाच्या बलिदाना वसले दुसरे आनीक बलिदान ना. दुसऱ्या पासत जीव दिता ताचे परस व्हड मोग ना. देवान आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो. जेजून आमच्या पासत कुर्साचेर मरून आपले कुडीचे समर्पण करून म्हजे आनी तुजे पासत येदें व्हडलें बलिदान भेटयले. जाल्यार तूं तुज्या जिविताचे बलिदान करूंक आनी सगळें जेजूक समर्पूंक तयार आसाय?